नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पुलीस ड्रग्स माफिया केसीत निलंबित केल्ले 7 पुलीस परत ड्युटेर। केसीचो तपास जावचे पयलींच घेतले कामार। 5 वर्सां जाली तरी पुलीस आनी सीबीआय कांयच हाताक लागना। मार्केटांत परत म्हारगायेची चिन्हां। शेजारच्या जिल्ल्यांतल्यान म्हाल हाड व्हर करपी गाडयांक 1 जूना सावन एंट्री फी। नित्याचे गाडयांक सवलतीचे पास। पीडब्ल्यूडीची अधिसुचोवणी। तेरेखोल गोल्फ कोर्साक परवानगी दिवपी काँग्रेसूच आतां गोल्फ कोर्स विरोधी आंदोलनात परत बाउन्सर हाडल्यार काँग्रेसीचे तरणाटे झगडटले। पक्षाची हॉटेल कंपनीक शिटकावणी। मडगांवच्या नव्या नगराध्यक्षाच्यो पयलेच दिसा मुख्य अधिकाऱ्या वांगडा तिरयो। आनी खेळांत आय लिगांत बुधवारा धेंपो आड साळगांवकार झूज। लिगांतल्यान भायर पडपाची दोनूय क्लबांक भिरांत। खबरो विस्तारान। गोंय पुलीस खात्यान ड्रग्स माफिया नेक्ससांत निलंबित केल्ल्या 7 पुलिसांक परत कामार घेतल्यात। हे गंभीर प्रकरणात तांचे आड अजूनय चौकशी चल्ल्या। 2010 ड्रग माफिया अट्टाला कडेन नेक्सस उक्ताडार आयल्या उपरांत पीआय आशिष शिरोडकारा सयत 7 पुलिसांक निलंबित केल्ले। ह्या सगळ्याक खात्यान जीआरपीत घाल्यात। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार 5 वर्सां जालीं तरी पुलिशेक आनी सीबीआय खंय एक केसी विशीं कांयच हाताक लागना। ड्रग्स नेक्ससाचो आरोप आशिल्ल्या वादग्रस्त 7 पुलिसांक गोंय पुलीस खात्यान मंगळारा परत ड्युटेर घेतले। ड्रग्स माफिया नेक्सस प्रकरणात तांकां सस्पेंड केल्ले। हे ते 7 पुलीस पीआय आशिष शिरोडकार, पीएसआय पुनाजी गावस, हेड कॉन्स्टेबल हुसेन शेख, कॉन्स्टेबल साहिश पोकळे, कॉन्स्टेबल संजय परब, कॉन्स्टेबल आर.एस. काणकोणकार आनी कॉन्स्टेबल संदीप परब। ह्या 7 पुलिसांक जीआरपीन घाल्यात। तांचे आड अजून खात्या अंतर्गत चौकशी आनी कायदेशीर प्रक्रिया चल्ल्या। पीआय आशिष शिरोडकाराच्या सांगण्यावेल्यान सकयल्या पोस्टार आशिल्ले 6 पुलीस कर्मचारी पुलीस लॉकरांतल्यान ड्रग्स चोरताले आनी ड्रग डीलर अटालाक दिताले म्हूण तांचेर आरोप आसा। 7 जाणांचे सस्पेन्शन फाटीं घेतिल्ल्यान गोंय पुलीस आनी राज्य सरकाराचो दुबावीत कारभार उक्ताडार आयला। डुडूचेर ड्रग्स प्लांट करपाच्या केशीन निलंबित जाल्ले महादेव नायक आनी बाकीचे 4 कॉन्स्टेबल हायकोर्टान गेल्ले। ड्युटेर परत घेवचे म्हूण ते मागतात। मात हे पुलीस ड्रग्सा सारकेले गंभीर केशीन आडकल्ल्यान तांकां परत ड्युटेर घेवंक शकना म्हूण गोंय सरकार हायकोर्टाक सांगता। पीआय आशिष शिरोडकार आनी बाकीच्या पुलिसांक खंयच्या आदारार ड्युटेर घेतले आनी डुडूचे केशीन महादेव नायक आनी बाकीच्या कॉन्स्टेबलांक वेगळी वागणूक कित्याक काय म्हूण प्रुडंटान वेल्या पुलीस अधिकाऱ्यांक विचारले। ह्या 7 पुलिसांक खंय कामार परत घेवंक सीबीआयन हालींच एनओसी दिल्ली। ते उपरांत पुलिसांचे निलंबन नियाळ समितीन तांकां परत कामार घेवंक मान्यताय दिली म्हूण आयजी सुनील गर्गान प्रुडंटाक सांगले। हे पुलीस फाटल्या सुमार 5 वर्सां सावन निलंबित आशिल्ले। ठरावीक काळा भितर तांकां न्याय मेळूंक जाय आशिल्लो तो मेळ्ळो ना। आयजी म्हणटा बाकीच्याय निलंबित पुलीस कर्मचाऱ्यांक ड्युटेर परत घेवपा विशीं फेर नियाळ चल्ला। पूण ह्या 7 पुलीस कर्मचाऱ्यां आड अजून चौकशी चल्ल्या। न्याय कोणाकूय मेळूंकूच जाय, पूण ह्या इतल्या मोठ्या आनी गंभीर केशीन 5 वर्सां उपरांतय गोंय पुलीस आनी सीबीआय पुराय चौकशी करपाक सामकी फेल गेल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। जुना सावन मार्केटांत परत म्हारगायेची लक्षणां दिसतात। 1 जूना सावन शेजारच्या जिल्ल्यांतल्या नित्याच्या ट्रान्सपोर्टरांक एंट्री फी लागतली। ट्रान्सपोर्टर बोवाळ मारताले म्हूण फाटलीं 2 वर्सां शेजारच्या जिल्ल्यांतल्यान नित्याचो गरजेचो म्हाल हाड व्हर करपी गाडयांक गोंय सरकार एंट्री फी लायनाशिल्लो। आतां जूना सावन तांकांय लागतली म्हूण पीडब्ल्यूडीची सुत्रां सांगतात। मात ह्या गाडयांक सवलतीच्या दरांत पास सिस्टम लावपाची येवजण आसतली। सरकारान खंय अधिसुचोवणी काडल्या। एप्रील 2013 सावन गोंय सरकारान भायल्या राज्यांतल्यान गोंयांत येवपी गाडयांक एंट्री फी लागू केल्या। शेजारच्या जिल्ल्यांतल्यान भाजीपालो, फळां, नुस्तें, दूद आनी तसले बाकीचे नित्याचें सामान हाड व्हर करपी ट्रान्सपोर्टरांनी बोवाळ केल्ल्यान तांकां ह्या एंट्री फींतल्यान भायर दवरिल्ले। तांकां सवलतीचे पास दितले म्हूण तेन्ना सरकार उलयल्लो। सरकारान आतां 1 जूना सावन शेजारी जिल्ल्यांतल्यान नित्या घेवपी ह्या गाडयांकूय एंट्री फी लावपाचें थारायलां म्हूण सुत्रां कडल्यान कळटा। शेजारच्या त्या गाडयांक एंट्री फी लागू करपाची तशी अधिसुचोवणी खात्यान काडल्या।
सरकारान थारायल्ल्या दरा प्रमाण टेम्पोक एकदां भितर येवंक 500 रुपया जाल्यार व्हडल्या गाडयांक 1000 रुपया आनी म्हयन्याचो पास केल्यार फक्त 50% फी आनी 3 म्हयन्याचो पास केल्यार 40% फी भरची पडूं येता. मात कितली एंट्री फी कितलीय सवलतीन लायली तरी पासून तिच्या नांवान ट्रान्सपोर्टर भाडें भरमसाट वाडयतात. हें फाटले खेप फी लायिल्ली तेन्ना घडिल्लें. एंट्री फीक लागून किला फाटल्यान 10 ते 20 पयशे वाडटा आसत जाल्यार रिटेल मार्केटांत डिलर सरळ 5 ते 10 रुपया वाडयता. गोंयांत 5 नाक्याचेर ही एंट्री फी घेतात. सरकारान अंदूच्या बजेटांत एंट्री फींतल्यान सुमार 40 कोटी जोडपाचो अदमास केला. सध्या शेजारच्या जिल्ल्यांतल्यो ह्यो नित्याच्यो गाडयो सोडल्यार बाकीच्या गाडयांचेर एंट्री फींतल्यान PWD वर्साक 25 कोटी मेरेन जोडटा. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून गोंयच्या मार्केटांनी परत म्हारगाय वाडूं येता. तशें जाल्यार म्हारग जातलें त्या सामानांत ह्यो गजाली आसतल्योच. म्हारग जातलो माल, भाजी, फुलां, मांस, चिकन, नुस्तें, दूद, कड्डणां, रेडीमेड कपडे, काजू, चपलां, बॅगो, प्लास्टिकचें सामान. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस. ज्या काँग्रेस सरकारान सत्तेर आसतना तेरेखोल गोल्फ कोर्साक परवानगी दिल्ली त्याच काँग्रेसीन मंगळारा तेरेखोल वचून त्याच गोल्फ कोर्स विरोधी आंदोलनाक तेंको दिलो. इतलेंच न्हय तर ते हॉटेल कंपनीन जर परत काम सुरू करपाक बाउन्सर हाडले जाल्यार काँग्रेस आपले तरणाटे खंय तेरेखोल देंवयतली. दुसरे वटेन विलेज ग्रुप्स ऑफ गोवा हे संघटनेन मुख्यमंत्री पार्सेकार जाणून बुजून हे विशया कडेन आडनदर करता म्हण ताचेर टिका केली. फाटल्या काँग्रेस सरकाराच्या काळानूच तेरेखोल गोल्फ कोर्साचें काम सुरू जाल्लें. आतां काँग्रेसीचेच फुडारी खंय तेरेखोलच्या लोकां फाटल्यान रावतले. तेरेखोलकारांक तेंको दिवंक मंगळारा काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष लुईझीन फालेर, एलेक्स रेजिनाल्ड आनी सुनील कौठणकार तेरेखोल पावले. विलेज ग्रुप ऑफ गोवानूय तेरेखोलच्या घडणुकेवेल्यान भुमिका स्पश्ट करिना म्हूण मुख्यमंत्र्याचेर फोग काडलो. तेरेखोल लोकांचेर जो हमलो जालो, बरेच रात्री मध्यान रात्री बाउन्सर हाडले आनी तांकां झळ करून उडयला. ताचेर निशेध मारपाक आनी आमचो कडक विरोध ह्या बद्दल शासनाचेरूय तक्रार आसा. मुख्यमंत्री जावन, गृहमंत्री जावन आनी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मंत्री जावन आज पासून लक्ष्मीकांत पार्सेकार बाबान एकय ऊ करूं ना, एकय शब्द काडूं ना. हांगा तक्रार ना, इन्व्हेस्टिगेशन ना. चल्लां कितें? Another statement made by the Deputy Chief Minister was that the Chief Town Planner has told him that only 15 panchayats have objected and the remaining panchayats have no objection. Now I have under RTI I have asked the office of the Chief Town Planner how many panchayats have filed their objection, and they were given me in writing that 166 panchayats have filed objection to the RP. So now who are this government trying to fool? प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार आनी दत्तराज नायक. घेवया एक विराम.